नमस्कार इश्टानो. आयज 64th गोंयचो लिबरेशन डे. ह्या 64 वर्सांनी गोंयान कितें मेळयलें आनी कितें गवयलें म्हटलें वॉट गोवा गेन्ड एंड वॉट गोवा लॉस्ट हे बसोन आमी विचार करप गरजेचें इश्टानो. कित्याक तर आमी गवयल्या गेन केला तेज्या पेक्षा लूज जास्त केलाचें दिसपाक लागलेलें आहा आतां. ह्याच संदर्भात आयज 19 डिसेंबर, फाल्यां 20 डिसेंबर 2025 जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आहा आनी आमी परत सांगीत आहा इलेक्शन्स आमच्या तुमच्या असल्या कॉमन मॅनाक, सत्तेर आसा ते, ऑपोजिशनान आसा ते, पॉलिटिक्सान आहा ते, तेंचे पर्यंत आमची मॅसेज पावोवपाचो एक बेस्ट मिडियम. सो पयल्यान पयलू जेन्ना आमी म्हणटा लिबरेशन डे तेन्नाच्या आमच्या पुर्वजांनी लढो दिलो, इंडियेच्या सैनिकांनी आमकां मदत केली लिबरेट करपाक पोर्चुगेजा कडल्यान. इट इज दे सगळ्यांक पळोवपा सारकें आसा. आतां आमकां खुबशे लोक मदत करीत आहा. आमचें गोंय, जमनी आमच्यो, वातावरण, उदक लोकांक वाचोवपाक खुबशी मदत येत आसा. पूण मदत केन्ना इफेक्टीव जातली जेन्ना आमकां गोंयकारांक लढपाची इच्छा आसतली तेन्ना ही मदत इफेक्टीव जातली. आमीच जर लढपाक तयार ना जाल्यार दे कॅनॉट बी फायटींग ऑन आवर बिहाफ. आमी जर प्रत्येक फावटी इलेक्शनाक डिसिजन घेतना मुर्खपणां करीत रावले जाल्यार कोण देव सुद्दां मागीर आमकां वाचूं शकचलो ना. अशी परिस्थिती करया नाका. ह्या इलेक्शनाचें जर आमी आतां उदाहरण घेतलें, आमी फक्त आतां आमदार येता आपल्या विश्वासाचेर मत मार म्हणटा. तुमी कितलेशे दिवे लायल्यात तर तुमच्या विश्वासाचेर मत मारपाक लोकांनी हे विचार करपाक जाय. कितलेशा पार्टेनी, कितलेशा आमदारांनी आपलो जो कॅन्डिडेट दवरला तेजें क्वॉलिफिकेशन, एक्सपिरियन्स, तेजो अनुभव, तेजें डॅडिकेशन कितले जाणांनी सांगलां? कांयच ना. म्हटलें इतले सरसकट आमकां इतले मुर्खान काडपाक उठला ते. आनी आमी जाताय बीन कित्याक तेंच्यांनी न्हू आमकां मुर्खान काडपाची हिस्ट्री आसा आनी आमी ह्याय फावटी मूर्ख जातले म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी प्रिज्यूम केल्लेलें आहा. पूण ह्या फावटी आमकां तेंचो तो ट्रेंड ब्रेक करचोच पडटलो इश्टानो. दीस पॉलिटिशियन्स, दीस MLAs, दीस मिनिस्टर्स कॅनॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड एनी मोर. हे स्टेटमेंट आमकां दिवचेच पडटले. समाजांतले प्रामाणीक लोक आतां फुडाकार घेवपाक तयार आसा. ही मॅसेज सगळ्या पर्यंत पावोया आमी. आनी तेजो फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार ZP इलेक्शनाक वोट मारप. तो कोणीच वोटींग मिस करप न्हू. हे कळकळीची सगळ्यांक रिक्वेस्ट. वोट करा आनी जेंकां तुमकां दिसता की गोंयाक लागून, तुमच्या गांवाक लागून वावुरतलो ना की खंयच्या पार्टेक लागून, अशा मनशाक निवडून हाडा. तेंची टॉप प्रायोरिटी हॅज टू बी एट द सर्वीस ऑफ द विलेज, पीपल ऑफ द विलेज अँड गोवा. हे ऑब्जेक्टीव, हे रिक्वायरमेंट दवरा आनी अकॉर्डिंगली डिसिजन घ्या कोणाक वोट करतले ते. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.